आम्ही पार्टीची हेची तयारी करता, बांधणीची तयारी करतात आम्ही लायन्स आनी ते मागीर सध्या आमी फूल फ्लॅज आमी पार्टीची तयारी सगळे मतदारसंघाची तयारी सगळे प्रश्न तसेच आसा. गोंयचे मुखार प्रश्न आशिल्ले कॅबिनेट मिटींग जायना, अनएम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लम आसा, मायनिंगाचो प्रॉब्लम आसा. सो वेगळे वेगळे प्रश्न आसात. त्या प्रश्न सुटावे करपाक सरकार कांयच प्रयत्न करना. सो गव्हर्नन्स नाच, गव्हर्नमेंटूय ना आनी सगळ्या लोकांची हालत जाल्ली आसा. म्हणजे आतां सद्याक आमी सरकाराचेर लक्ष दवरून आसा आनीक जेन्ना आमकां संदी जातली तेन्ना डेफिनेटली आमी एसेंब्लीक मेजॉरिटी प्रूव करतले. आमी सरकाराचे सगळ्या हेचेर लक्ष दवरून आसा ते आपले जे लोक फुटपाचे आसा 4-5 जाण तांकां सांबाळून दवरपा खातीर ते आमच्या आमदारांचें नांव घेतात. सो अशें ते खूब फावटी सांगत आशिल्ले ते आमचे आमदार फुटले, आमचे आमदार फुटले आमचे. सो तेणी बीजेपीन फक्त एकूच प्रयत्न करचो, त्यांचे जे आमदार आसा तेंचेर लक्ष चड दवरचें. आमच्या आमदाराचें नांव यूज करून त्यांच्या आमदारांक ब्लॅकमेल करचें. सगळे डिसिजन घेवपाक आमकां दिल्ली वचपाची कांयच गरज ना, कारण आमचो डॉक्टर चेल्लाकुमार म्हणटा तोच सद्या हायकमांडान तोच गोंयांत आसता. आनीक सद्याक सरकाराचें कितें आसा तें सगळें ऑथॉरिटी दिल्लें आसा, पावर दिल्लें आसा. आमी कोणाकूय जर मेळचें आसा जाल्यार ते दोतोर चेल्लाकुमाराक गोंयांत मेळपाक शकतात. सो हे थोडे ही तेंचे भितर सद्या झगडीं चल्ल्या सरकारा भितर ते एकमेकाचेर कितें घालप. सो त्या पार्श्वभुमीचेर तेणी कोण तरी न्यूज घातल्या की सुदीन ढवळीकर दिल्ली गेल्लो. हांव सुदीन ढवळीकराक मेळ्यार जवळ जवळ 1 वर्स 3 म्हयने जाले. जेन्ना पणजी बाय इलेक्शन चलतालें तेन्ना बांदोडकराच्या समाधीचेर हांव गेल्लो. आमकां तो भायर सरतलो त्या दिसा मेळ्ळो. तेजे नंतर हांव सुदीन ढवळीकराक म्हणून मेळ्ळो. गोंयांत गव्हर्नन्स ना, गेले 8-9 म्हयने कॅबिनेट मिटींग जायना, प्रशासन सगळें ठप्प जाल्लें आसा. सो हे सगळे पार्श्वभुमीचेर सद्याक एक गव्हर्मेंटाची बीजेपीची मूव जाल्या की डिझोल्युशन करपाक. आनी हेजे पयलीं कॅबिनेट मिटींग घेयनासतना गोवाची असेंब्ली डिझॉल्व केल्ली. सो आमी गव्हर्नराक 5 फावटी मेळ्ळे पूण गव्हर्नरा कडल्यान कांयच आमकां रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह मेळना. त्या खातीर आमी आयज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कडेन पेटिशन दिल्लें आसा की गोवा गव्हर्मेंट विदाउट पासिंग अ कॅबिनेट रेझोल्युशन दे मे प्रपोज फॉर अ डिझोल्युशन. म्हणजे अशें दाखोवन की कॅबिनेट मिटींग जाली आनी थंय रेझोल्युशन घेतलें आनी रेझोल्युशन करतले म्हणून. सो तेन्ना तें रेझोल्युशन करपाक जाय. आतां काँग्रेस पक्ष हो सिंगल लार्जस्ट पार्टी आसा आनी काँग्रेस पक्षाक पयली संदी मेळपाक जाय. इलेक्शन जालें तेन्नाय सिंगल लार्जस्ट पार्टी एक्चुली आमकां गव्हर्मेंट करपाक इन्विटेशन दिलें ना. सो डिझोल्युशन करनासतना काँग्रेस पार्टीक संदी दिवची आनी आमी एसेंब्लीक आमची मेजॉरिटी कितें आसा ती प्रूव करता म्हणून आमी गव्हर्नरा कडेन हांगसर ते मागणी करतले आनी हांवें सकाळीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाच्या ऑफिसांनी मागणी केली आसा.